गायनाचो अंक A13. Eklotsam so mi, eklotsam so bavat, eklotsam so modis, eklotsam so dilbam, povitrat mea forfi. Shanti Chabasa Sogli Eko Sancha Amka Haponagla Dekonami Gaida Eklo Samso Somi बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसूं बाबा भणिनो बाबार्थ जावन आसा आमकां एक देवाचें व्हड देणें जेजू जायते फावटी दुसऱ्यांक बरीं करतालो जाल्यार तो म्हणटालो तुमच्या भावार्थान तुमी बरीं जाल्यात देवाच्या उतराचेर बाबार्थ धरूंक जेजूचेर बाबार्थ धरूंक आनी जूय आमकां पेकोवणी जाय थंय भावार्थान जेजू लागीं आमी मागूंक आनी हे भाशेन ताचेर विस्वास आमचो थीर करूंक हे पवित्र मिसाचे पेटयेंत मागुया आयचे हे मीस दिनवासनेच्या मनान भेटयता एल्ड्रिश मॅन्डिस ताच्या इतिहासा पासत मागुया आपलो जल्म दीस पाळटा तो देवा ताचेर कृपा होतो म्हूण मागुया निमिसाचे भेटेक फावो त्या मनान तयार जावंक आमची पातकां ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सरपदा देवाक आनी तुमकां बाबा भणिलो सगळें हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध देवाचो भगियो सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपदिदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोमिया काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोमिया काकूट कर प्रार्थया मोगळ बापा पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याचें एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक होसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्पर अशें म्हणटा हांव तुका बुलोवन एका अरण्याक व्हरतलो आनी थंय तिचे कडेन मोळावेन उलयतलो आनी थंय ती आपले तरणे पिरायेर
आनी इजिप्तांतली भायर सोल्ली तेन्ना खुशालकायेन म्हाका आयकताली, तशीच आतां म्हाका आयकतली. आनी तो दीस येतलो तेन्ना उलोयता सर्वेस्पोर, ती म्हाका म्हजी पोतीन म्हणटली. आनी ती म्हाका आनीक केन्नाच म्हजो बाल म्हणची ना. हांव तुका सासणाक म्हजी पोतीन करून घेतलो. प्रमाणीकपणाच्या आनी नितेच्या, अपुरबायेच्या आनी मोगाच्या बानपासांनी तुका म्हजी पोतीन करतलो. विस्वाशीपणान तुका म्हजी पोतीन करून घेतलो. आनी तेन्ना तूं सर्वेस्पराक वळखूंक पावतली. देवाचें उतर हें आमचो जबाब सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. जबाब सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी तामो नासतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पोर कितलो तोर आनी ओंदिवोन ताचे तोरायेचो ताव घेवंक नजो. जबाब सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. पिनका पिनकेक तुजी कर्तुवां परगट करता. तुजे बळिश्ट करण्याची खबर गाजयत वेता. तुजी किर्ती कितली गाजता, तुजी मोहिमा कितली फांकता. तुजे ओचोऱ्याची खबर सगल्याक परगट जाल्या. जबाब सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. मनीस वंडितलो तुजे पदवेचे भिरांकूळ करण्यो आनी तुजे व्हडविकेचो प्रकाश फांकतलो. तुजे अग्नीत बरेपणाचो उडगास करतले आनी तुजे प्रमाणीकपण वाखाणटले. जबाब सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पोर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. उद्गार सर्वेस्पराक सोय सोय. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भुस्म केलो. शुभवर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजोय लायलें. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून तांचे कडेन उलयतना जेजू तांचे लागीं उलयतना एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांयां पडून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताचे फाटल्यान गेलो. तेन्ना 12 वर्सां रोगपाट जालेली एक बायल ताच्या फाटल्यान आयली आनी ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक हात लायलो, कित्याक ती आपलेच मनान म्हणटाली, म्हाका ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लावंक मेळत जाल्यार हांव बरी जातली. फाटीं वळून आनी तिचेर नदर मारून जेजून म्हळें, भिवू नाका धुवे, तुज्या बाबार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घडयेर ती बायल बरी जाली. त्या अधिकाऱ्याच्या घरा पावल्या उपरांत वेणू वाजयताले आनी लोक गडबड करतालो तें पळोवन जेजून म्हणलें, भायर सरात, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी ती ताका हांसताली. पूण लोकांक भायर घालतूच आपूण भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरलो आनी तें उठून उबें रावलें.
ही खबर त्या आख्ख्या गांवांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भणिरो, अधिकारी जेजू सरशी येवन आपले दुवे पासत मागता ती मेल्यार तिचेर तुजो हात दवर, ती परवंत जिवंत जातली. तिचेर तुजो हात दवर अशें म्हणटा. रोगतपाट जालेली ही बायल म्हणटा, ताचे आंगोस्त्राचे देगेक हात लायलो जाल्यार हांव बरी जातली. हात लायलो जाल्यार हांव बरी जातली. जेजू ह्या अधिकाऱ्याच्या घरांत वेता आनी त्या चेडवाच्या हाताक ताणें धरलो अशें म्हणटा आनी तें परत जिवंत जालें. हात लावप, जेजूचो हात लावप म्हणल्यार पेकवणेचो हात लावप. जेजूचो हात लावप म्हणल्यार नवें जिवीत दिवप. जेजूचो हात लावप म्हणल्यार बिगडलेलो हो फुडार, हो ना जाल्लो बरवाचो परत येवप. जेजून हात लावन तांकां बरी केली. जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लावन ती बायल बरी जाली. बावडीनो, जेजू हें सांगून आपणाचो अधिकार दाखयना, पूण तो म्हणटा तुमच्या भावार्थान तुका बरी केली. जेजू फकत बायल्यान एके भाशेन आपूण आसा म्हूण दाखयता, पूण तांच्या भावार्था वरवीं ती बरी जाली हें सांगूंक सोदता. आनी हें करून दाखोवन जेजू ती बरी जाल्यार ताचेर लक्ष घालिना, पूण तांचो मेल्लो भावार्थ तो परत जिवंत करता. चेडूं मेलोलें खरें, पूण त्या ओन तुवें भायल्यान आसले ते ताका हांसताले. तांचो भावार्थ मेलोलो, हो भावार्थ जेजू जिवंत करता. जेन्ना ती अस्तरी 12 वर्सां लांब जायतीं वर्सां बरी नासली, एके भाशेन लोकांचो भावार्थ मेलोलो, तिचो भावार्थ जिवो आसलो, ताचेर तो लक्ष घालता. आयज जेजू लागीं मागुया. जंय जंय म्हज्या जिवितांत काळोख आसा, जी सुवात म्हज्या जिवितांत एके भाशेन बोडलिकेंत आसा, तुजो हात लाय. आमकां पेखवणी फावो कर आनी आमचो भावार्थ तुजेर आसा म्हूण जेजूक आमी सांगया. भावार्थान मागशी, मागलेलें घेशी. हेंच मनान धरून जेजू लागीं मागुया. आमकांय तुजो हात लाय, आमकांय ती पेखवणी तुवें फावो कर, पूण सायबा आमचो भावार्थ तुजेर हे भाशेन ते बायले भाशेन जेजूक आमी उचारुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासतां आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासतां आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सरो आमी तुका भेटयता.
दाखवालीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. म्हज्या बाबा भयणीनो मोशान तुमचें बलिदान सर्पविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सफळ कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व कडेन आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमचे दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आपणें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्यानी सासणेक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उद्गार दिवन बावडताचो परगटुया. सोनिया जेजू, तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जन्म आमी परगटता. तुज्या येण्याक आमी अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवाचो धरून मेऱ्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसुडीत तुमकां मोळपणान फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. खेरीत भाशेन तुजो आशिर्वाद एल्ड्रिश मेंडीस जो आपलो वाडदीस समरमता, तेच बरोबर आनीकूय जायते जाण आपल्या जल्माचो दीस पाळटा, तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती
भाग्यवन धर्मृत आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन. आमच्या सुरवंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भावार्थान आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय संताय येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायचे आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार द्या. कोण्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशनांत रेखतां. तर आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर पातकांतली सटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मृतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जी येताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवंक. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप कातुले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप कातुले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप कातुले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी वस्तो जेजू आपलो हात लावन दुयेंतींक इलाज दिता, मेल्ल्यांक जिवंत करता. वस्तो जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांनी आपली पिकोवणी घेवन येता. ताका आमी घेता ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया.
बापा येद्या व्हडत्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्वपदिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड कर. गाण्याचो अंक E10. Sorvespora carga argandia aplo atmo amka dita. Sorvespora carga argandia aplo atmo amka dita. Ekas bavarta nami चोरच्या आपल्या मोगाचे गोवाय जावच्या. आपणा सारकेली आमी वाडच्या घालता काळजांनी आपलो आत्मो. सोर्वेस्पोरा कारगा आर्गां दियात आपलो आत्मो आमकां दिता. Sorvespora carga argam diat aplo atmo amka dita.